चिखली असयच्या लोकांक 30 वर्सां जाली बरो रस्तो ना। कितल्याशाच पक्षांची सरकारां आयली आनी गेली। असयचो रस्तो मातयेचो तो मातयेचोच, रस्त्याक डांबर ना। पावसान असयकारांक चिखलांतल्यान वाट काडची पडटा। थळावे म्हणटात पर्रीकार सरकारान तरी रस्तो जाग्यार घालचो। गांवांनी हॉटमिक्स रस्ते जाल्यात। शारांनी आनी हेर तालुक्यांतले कितलेशेच मुखेल रस्त्यांचेर हॉटमिक्साचे थर वर्सान वर्स वाडत आसात। मात चिखले ओसयचो रस्तो फाटली 30 वर्सां जाली परिवर्तनाची वाट पळयता। मातयेचो हो रस्तो, ताचेर डांबर घालपाची बुद्द खंयच्याच सरकाराक जायना। ह्याय सरकाराक पडिल्ले ना। पावसांत तर ह्या रस्त्याची सापच दशा जाता। खूप त्रास रे आमकां चलोन असो पयर आसोय डोंगरे वयले बायल पोण ते की जाल म्हण खबर ना। सामकें रेबडान लळल ती खूप घर हाय वयर आसोय जायती घर हाय। लोक खूप रावता। रस्तो जायो रे बाबा, असो रस्तो हुंय ना। सगळ्या वयत वयत त्या वाड्यार दामय। शाळेची भुरगीं ह्याच रस्त्या वयल्यान यो वच करतात। तांकांय नित्याक हेच हाल भोगचे पडटा। त्रास जाताले की एकांक भुरग्यांक घेवन वयता जाल्यार तांकां येवपा वचपा हाडपाक कितें स्कॉला वचपा येवपाक खूप त्रास जाता। हांवूय हे म्युनिसिपल स्कॉलां भुरगे वयताले हांगा, हांवूय बीन जाणा तांकां सगळ्यांक वयता। म्हाका सदां तेंचो म्हणटाले म्हाका, हांव येयल्ले तेन्ना इलेक्शन मिटिंगे टायमार सांगताले म्हाका आमी कितलीं वर्सां रस्त्याक खूब प्रॉब्लेम जाले। ओसयच्या ह्या रस्त्या वयल्यान 2 व्हिलर, रिक्षा, ट्रक धरून सगळे तरेच्यो गाडयो वतात। मात सर्कस करपाक कोणाकूच चुकना। रास्ता बराबर नहीं कुछ क्या है, रास्ता तो बराबर ही नहीं है। गाड़ी चलाने को तकलीफ होता है हम लोग को, कितना तकलीफ होता है इधर आने जाने के लिए। तो कैसा हम लोग को कितना तकलीफ होता है, कैसा भी चला रहा है कैसा करके भी। एका तरी सरकाराची आपल्याचेर नजर पडटली म्हणून रस्तो 30 वर्सां जाली वाट पळयता। हॉटमिक्स सोडात, लोकांक रस्त्यार सादे डांबर खडी पडल्यार पुरो जाला। पूण जो तो येवन तांकां फक्त आश्वासनां दिता। मातशें बेगीन जावं तितको ट्राय हे करूंक जाय न्हू। आतां कितके सरान आश्वासनां खूब दिता बाबा कोण आपूण येयल्या एका नंतर मागीर कितें करता तो येयला मरे। चिखलेची सरपंच म्हणटा पंचायतीन पावसा उपरांत रस्त्याचें काम हातांत घेवपाचें थारायलां। मात जानेवारी म्हणसर तरी काम सुरू जावपाची चिन्नां दिसनात। डिसेंबर जानेवारी जाता अशी म्हाका सारकी गॅरंटी आसा। आनी फकत वर्क ऑर्डर तेंगेली दिवपा लागता। ती वर्क ऑर्डर म्हज्यानी सांगपा जायना बाबा केदों येतो अशी ती। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। पुर्तुगेज तेंपार बांदिल्ली कुडचडेची पालिकेची बिल्डिंग सध्या सामकी जाम जाल्या। ही बिल्डिंग मोडून नवी बांदपाचो प्लान आमदार निलेश काब्रालान सरकाराक धाडला। सरकार म्हणटात पालिकेच्या नवे बिल्डिंगेन तांकां सध्या आसा तितलीच सुवात मेळपाक जाय। मयूर नायकाचो रिपोर्ट। पुर्तुगेज तेंपार बांदिल्ली कुडचडे पालिकेची ही बिल्डिंग सामकी जाम जाल्या। सगळ्याक बिल्डिंगेचे कपचे पडल्यात। खांबे जाल्यार सामके मोडपाक पावल्यात। ही बिल्डिंग मोडून नवी बांदपाची येवजण थळाव्या आमदारान तयार केल्या। आता न्यू मार्केट बिल्डिंगेचे प्रपोजल जाल्ले लोकांकडे जे शॉपकीपर आहा तेंकडे उलयन जाल्ले आसा। आता तो प्लॅन 1.5 FAR रिलॅक्सेशन करपाक गव्हर्मेंटाक घातला आनी गव्हर्मेंट रिलॅक्स करतरी थंय एप्रूव जातरी तो न्यू बिल्डिंग ते जाग्यार चालू जातले। ऑलरेडी जी सुद्दां कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा, फंड एलोकेट केल्लो आसा तेका। मोडपाक पाविल्ली ही बिल्डिंग मोडून नवी बांदपाची तयारी चल्ल्या। नवी बिल्डिंग बांदिल्ली वेपाऱ्यांकूच जाय, मात सध्या आसा तितलीच सुवात आमकां जाय अशी वेपाऱ्यांची मागणी आसा। 1900 आमी 80 सुद्दां हे बिल्डिंगेक मातशी कपचे पडटा म्हणून पंचायती धरून 1980तल्यान हांवें तर पर्सनल हांवें दिगंबर लक्ष्मण हाडपेकार तांकां कॉन्फरन्स केल्ले कडेन आसा। ही बिल्डिंग इतली हाका पाड जाल्ली आसा आनी लोकांक सगळे करुडेड आनी ते आनी बरें जावपाचें ना। ही बिल्डिंग मारून मोडून नवी बांदूंकूच जाय। आमच्या वेपाऱ्यांक सगळ्यांक सारकी जागा आनी जशी आशिल्ली तशी शॉपां समज मेळटा, सगळे व्यापारी सगळे रेडी आसा। सेटलमेंट अजून काय करना न्ही आनी तशें कांय सांगलेंय ना। आतां हें 4 जाण पळय कितें करता म्हणटा तें आमच्यानी सांगूंक शकना न्ही ते कशें करतले कितें करतले म्हणटा। आमकां आतां ही पळय जागा आसा आमकां आसा तितली जाय ती जागा न्ही। ते सुद्दां असो कितें आमकां 1-2 मिनटां सुद्दां कमी जाल्यार सुद्दां करता येता, पूण आमकां बरे भशेन जाय न्ही आमगे तशी। कुडचडेच्यान रिपोर्टर मयूर नायक। आणि आता हे खबराचित्र सोंपोवचे पयलीं नदर मारुया मडगांवच्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाचेर। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची, गंते थळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती।
दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरे कुमरा चंदनाचे ओटे कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋण धुळते नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव. इतल्यान हे खबरचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.